तुम्ही जाणा आसतले की गेल्या 20 तारखेक जी मिटींग जाली, हे 18 तारखेक जी मिटींग जाल्ली ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशनाच्या बॅनरा सकयल, आनी थंय आमी एक टॅक्सीची ब्रांच कॉन्स्टिट्यूट केल्या त्या दिसा, आनी त्या प्रमाणे नवी कमिटी काडून बी टॅक्सीचे जे विशय हातीन घेवपाचो आमचो जो एक आमी हातीन घेतलेले आहा सगळे, आनी त्या प्रमाणे आमी त्या दिसा ठरयल्ले की टॅक्सीचे जो पळय आतां प्राधान्यान पळय जो विशय सतावणूक करता सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक मिटराचो, त्या मिटराचेर फुडें कितें तरी कार्यवाही करची अशी सगळ्यांची मागणी आसली. मिटर आमी बसोवचे ना असो सगळ्यांनी ठराव त्या दिसा घेतलेलो. जवळ जवळ 400-500 टॅक्सी मालक उपस्थितीत आसलेले, तेंच्यांनी ठराव घेतलेलो. त्या प्रमाणे आमी कायदेशीर स्वरुपान जे कितें मांडपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट किंवा सरकारा कडेन, ती काल आमी सरकाराक नोटीस दिल्लेली आसा की विविध मुद्दे जे सरकारान तेचेर विचार करूंक ना. हेच्या पयलीं जेन्ना मिटर पळय जेन्ना लायला तेन्ना तेचेर सरकारान विचार करूंक ना, आनी ते मुद्दे जे आहात ते आमी कालच्या नोटिसीन सगळे घातल्या. काही मुद्दे तुमकां तेच ब्रीफ करता की तेचेर सरकारान विचार करचो अशी आमी तितून मागणी केल्या. जवळ जवळ एक 7 दिसाचो आमी टायम दिला सरकाराक, आनी तितून विचार करचो अशी मागणी आमी केल्ली आहा. जो रूल 140 पळय जो एमेंड केला तो इमिजिएटली रिवर्ट बॅक करचो सरकारान, ही आमी मागणी केल्ली आसा. हांगासर सगळ्यान पयली मागणी आमची जी आहा ती रिवर्ट बॅक करपाक 140 रूल. दुसरें म्हणजे TTA जी पळय आहा ही हो मुद्दो खंयच्यान स्टार्ट जालो त्या संदर्भान आमी आमच्या नोटिसीन कालच्या सगळे घातलेले आहा की हो मिटराचो प्रश्न खंयच्यान स्टार्ट जाला की ट्रॅव्हल टुरिझम एसोसिएशन ऑफ गोवा यांच्यांनी हायकोर्टान एक पेटिशन फायल केले, आनी तितून एलिगेशन केले की टॅक्सी ऑपरेटर ज्या दे आर चार्जिंग एक्झॉर्बिटंट फेअर फ्रॉम द ट्युरिस्ट अँड टार्निशिंग द नेम ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे भाडे अवाच्या सवा वसूल करता लोकां कडसून, ट्युरिस्ट किंवा जनरल पब्लीक, आनी तेंच्या गोंयचें नांव इमेज पिड्ड्यार करता असो आरोप आसलो हितून. आश्चर्यजनक म्हणजे जेन्ना गोवा मायल्स हाडले तेन्ना आमी मागले हेच्या फाटलें कारण कितें काय म्हणून, थंयसरूय आमकां बरोवन सेम रिजन दिलो. आनी प्रत्येक फावटी टॅक्सी मालकांच्या संदर्भान जो निर्णय घेता सरकार किंवा वाहतूक खातें, प्रत्येक फावटी बरोवन दिले वयता की ते इमेज पिड्ड्यार करता, ते ओव्हरचार्जींग करता. आतां प्रश्न उपस्थितीत जाता हांगासर आमी उपस्थितीत केला ह्या नोटिसींतल्यान की ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन कितल्यो क्वांटम ऑफ कंप्लेंट पावल्या, ट्युरिस्टाच्यो किंवा जनरल पब्लिकेच्यो कितल्यो कंप्लेनी पावल्यो, कितल्यो एक्शन घेतले, तेचेर कितल्यो एक्शनी घेतल्या टॅक्सीवाल्यांचेर की ओव्हरचार्जींग करता म्हणून. हेचेर तेंच्यांनी स्टॅटिस्टीक दिल्या काय म्हणून प्रेसाक दिल्या किंवा टॅक्सी एसोसिएशन जे आहा तांकां स्टॅटिस्टीक दिल्या किंवा व्हायट पेपर कितें तरी रिलीज केला, हेचें स्पश्टीकरण आमी मागलेलें आहा. हितून एक मुद्दो रूल 40 पळय आहा पळय, फक्त टॅक्सी फेअर मिटर पळय आहा, डिजिटल फेअर मिटर हेचेर एमेंड केल्ले आहा, आनी पॅनीक बटन आनी व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस हो पळय येयला, हो कंप्लीट डिफरंट एपिसोड आहा. आतां रूल 140च्या प्रमाणे डिजिटल टॅक्सी फेअर मिटर येता, आनी पॅनीक बटन आनी आमचो हे पळय आहा व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस पळय 125H रूल पळय आहा सेंट्रल मोटर व्हेकल रुलाचो, तेच्या अंडर येता. आयज हांगासर हो सगळे पळय कितें आहा डिजिटल फेअर मिटर, प्रिंटर, व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस आनी हे सगळे पॅकेज करून एका बॉक्सान घालून खंय तरी 11,200 रुपयांक विकपाचो प्रयत्न हेंच्यांनी आयज चलयल्लो आसा. एकूच कंपनी अपॉयंट केल्ली आहा, हेच्या फाटल्यान खंय तरी कमिशन खावपाचो प्रयत्न चल्लेलो आहा. आनी एकूच कंपनी, सुप्रीम कोर्टाची पळय ऑर्डर आहा की कॉम्पिटिशन जावचें आनी चडान चड कंपनी एम्पॅनल तुमी करपाक जायो आनी कस्टमर जे पळय आहा तांकां खंय तरी बेनिफीट दिवपाक जाय. ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या हांगा टोटल हेंच्यांनी वायलेशन केल्लेलें आहा, ताकाय आमी आक्षेप घेतलेलो आहा. आनी जो पॅकेज वदेण्या फाटलो पळय हेतू जो आहा वाहतूक मंत्र्याचो, हेचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत जाता.
प्रश्न चिन्ह उपस्थितीत कशें जाता की फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता सगळे की जे पळय हें आसा कोवीड सिच्युएशन आहा सद्या राज्यात आनी कोविडाक लागून हेल्थ डिपार्टमेंटान होम सॉल्युशन किट वाटले तितून डोलो आनी कितें थर्मामिटर मागीर तुजे म्हणजे आनी कसलें तें ऑक्सिमिटर हे सगळें घालून एक पॅकेज खंय सगळ्या लोकांक दिली गेली म्हणटकूच तेचेर मुख्यमंत्र्यान आपलोय फोटो घातलो हेल्थ मिनिस्टरान आपलोय फोटो घातलो पण हें पळोवन म्हाका दिसता मोविन गुदिनो बरोच प्रोत्साहीत जालो तेकाय दिसलें की आपणूय वाहतूक खात्या मार्फत कितें करचें तेणी आतां हांगासर पॅकेज ही आतां हाडल्या सगळी म्हणून हांगासर टोटल रूल जे पळय हेंच्यांनी डॅमेंड केल्या तेचे टोटल वायोलेशन आहा कितें आनी दुसरो मुद्दो हेचेर फुडें वयताना की आतां जेन्ना नोटिफिकेशन हे सगळे एमेंडमेंट बी केला तेचेर गोंय राज्या भायल्यो ज्यो गाडयो फाल्यां गोंयांत येता तेचेर कितें प्रश्न चिन्ह तेचेर कितें विचार हेंच्यांनी केला की मिटर फाल्यां ज्यो सगळ्यो टॅक्सी ट्युरिस्ट टॅक्सी गोंयांत येतल्यो तांकां एलाव करतले काय बॉर्डरीचेर आडयतले स्टॉप करतले हे खंयच मेन्शन केल्लेलें ना तशेंच आयज सांगपाक सोदता हो एक मुद्दो आमी नमूद केला की 18 म्हयने जाले आयज सगळ्यांचे धंदे ह्या सरकारान बंद दवरलेले आहा पॅन्डेमिकाक लागून वेळोवेळी कर्फ्यू लायला सगळे धंदे बंद केल्लेले आसा हांगासर आयज टॅक्सी जर रस्त्यार हाडटलो फाल्यां जेन्ना पॅन्डेमीक काबार जातले सिच्युएशन नॉर्मलायज जातले तेन्ना जर ताका पासींग आहा पेंटींग आहा हो सगळो खर्च आहा इन्शुरन्स आहा मॅकॅनिकल वर्क आहा गाडयेचे पूण हे सगळे करपाक लागून पयशांची आवश्यकता आनी आयज परिस्थिती इन्कम नासलेल्या कारणान अगदी सगळी हालाकीची परिस्थिती प्रत्येक टॅक्सी मालकाचेर येयल्या शेवटी टॅक्सी मालक हो कोण पयशाकार आहा तो टॅक्सी घेयना जो कोण कमी शिक्षण आहा किंवा जाका नोकरी मेळोंक ना किंवा ताका जो अनएम्प्लॉयड आहा सरकारा कडेन नोकरी मेळना असो मनीस जो आहा तो ह्या टॅक्सी वेवसायान येयल्लो आसा आनी ह्या वेवसायान येवन ताका भुरगीं आहा खंय तरी आयज ऑनलायन शिक्षणाची सगळे कडेन तयारी चल्ल्या त्या टॅक्सीवाल्याकूय आपल्या भुरग्यांची जे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील करचे पडटा जर इन्कमाचेंच कांय साधन नासलेल्या कारणान तो हे खंयच्यान करतलो हेचो ह्या सरकाराक कांयच सोयर सुतक ना अशें हांगासर दिसून येता शेवटी आमी डिमांड केला हितून की 140 रूल जो आहा टोटल जाता तितल्या बेगीन सगळो फाटीं घेवचो हे रिप्रेजेंटेशन आहा ते रिप्रेजेंटेशनाचेर सॉल्युशन काडीसर सरकारा परत सारकें सांगता ह्या रिप्रेजेंटेशनाचेर सरकारान इमिजिएटली विचार करचो 7 दिसां भितर तो पर्यंत 24 तारखेक जे फोर्सिबली पब्लीक नोटीस काडल्यात तेचे स्टेटस को दवरचो अशी आमी मागणी केल्या जे कोणाचे एजीटी करपाच्यो गाडयो प्रोसेस स्टार्ट केला तो इमिजिएटली चालू करून दिवचो किंवा कोणाची पासींग आडयल्या येलो ब्लॅक टॅक्सी पळय आहात तांकां मिटर फिट करपाचो नवो मिटर फिट करपाक लायता ते स्थगीत दवरपाचे ही सगळी आमी हितूनसून हे केल्या मागणी केल्ली ना मिटर बसोवपाकूच टोटल विरोध आहा पूण आतां कितें आहा जे सरकारान एकूच कंपनी हे केल्या एपॉयंट केल्या म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचें कशें वायोलेशन केलें वयता आनी कमिशन खाण्याचो कसो प्रयत्न चल्ला तेचेर हांव हे घालता उजेड घालता तेचेर टोटल आमकां ते एम्पेनल सुद्दां करपाक नाका आनी नाका कित्याक ट्युरिस्ट व्हेकल जे आहा पळय डेफिनेशन तुमकां सांगलें रूल हितून हितून पळय डिफायन केल्ली आहा ती ओवर रूल करपाक शकना मोटर व्हेकल एक्ट जो आहा सेंट्रलाचो तो गोवा सरकार ओवर रूल करपाक शकना आनी हेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हें करतना सगळें जे सुदीप तामणकारान जें ब्रीफ केलां तेजेर आमी 200% सहमत आहा 18 तारखेची मिटींग जाल्यानंतर जी कमिटी काडल्या तेच्या नंतर जेणी कितें डॉक्युमेंटेशन केलां तेजेर आमी पूर्णपणे सहमत आहा पूण मावेन गोदिनो जें कितें करूंक सोदता तें चिंतून करचें हें इतलेंच म्हणटा आनी तामणकारान जें कितें केलां न्हू तेजेर आमी 100% आहा जो बरें 24 तारखेची बी ते कांय ना सुदीपान सगळें सांगलेलें आहा जें कितें आहा तें आमी सद्या आमी मिटर बसोवपाचें ना आनी सपोज तोहेंच जालें तर आमी दिवसा घोशणा केल्या प्रमाणे प्रायवेट गाडयो करून आमी चलोवपाक तयार आहा अरे पण हायकोर्टाचे मॅटर म्हणटा इट इज हायकोर्टाची तर मॅटर जाल्यार सिधाजी म्हणपाक येयल्लें कोर्टाचें जाल्यार आमचें हें कित्याक जायना 22,000 फॅमिली आहा तेजेर कांय करूंक जायना आनी तुमकां परत तेच सांगता मरे हांव की हेच्या आदी स्पीड गव्हर्नराचेर 2007 जेन्ना स्पीड गव्हर्नर लागू जाल्ले पळय त्या वेळाचेर भायल्यो गाडयो ज्यो गोंयांत येतात तेच्या बद्दल कांयच मेन्शन केल्लें नासलें म्हणजे ते एलाव करतले काय ना ते दिगंबर कामत सरकारान तेन्ना डेप्युटी स्पीकर मोविन गुदिन आहलो तेन्ना तांकां आमी दाखोवन दिलें की भायल्या गाडये बद्दल कितें तेन्ना
नोटिफिकेशन स्टॉप दवरलेले आयजूय भायल्या गाडये बद्दल कांयच बरयल्लेलें ना म्हणटो हे कितें म्हणलां मोटर एवरी मोटर कॅब त्या कायद्या प्रमाणे जर येयले जाल्यार भायल्यो गाडयो सगळ्यो भायल्या गोंयांत ऑपरेट करूंक शकता पूण ह्यो सगळ्यो पळय मुद्दे मांडल्या पळय न्हू ते तेंच्यांनी उत्तर दिवनी तो पर्यंत स्टे दवरून हेचेर सगळें इम्प्लिमेंटेशनाक ते दवरपाक कोर्टान धरची पडटली न्हू ना तेंचे कडेन आहा इम्प्लिमेंटेशन कोण करता Implement तशें कोण पळोवंक गेल्यार मॅटर हे 2015तले तांकां टायम ना म्हणटा ते आनी 23rd म्हणल्यार घालूंकूच जाय म्हणटा न्हू ते कितें म्हणटा 23rd म्हणल्यार डिसिजन हायकोर्टाचें आहा तें घालूंकूच जाय हायकोर्टाचें खंयच डिसिजन कांयच ना ना तेणें दाखोवनी न्हू हायकोर्टान हेंच्यांनी इकून दिल्या मरे टॅक्सीवाल्यांक व्हरोन सगळें हेंच्यांनी इकून दिल्या म्हणून तुमकां सांगलें न्हू टॅक्सीवाल्याच्या अगेन्स्ट जर कंप्लेनी येताल्यो जाल्यार व्हायट पेपर काडपाक लाय कितल्यो कंप्लेनी येताल्यो कितले एक्शन घेतले कितें ते म्हणटा तुमचे फेर आहा ते वाडयतले टॅक्सी कावंटर ते वाडोवंकूच जाय डिझेल वाडोवंक ते वाडोवंकूच जाय उपकार करिना आनी बिकूय घालिना तो हक्क आमचो